मंगलम. सर्वांके नमस्कारो. श्री लक्ष्मी मंदिर सावरकट्टा कुक्काळे दुकून आईला एक महाजनाक नमस्कार करताची. आज ही तुम्ही अंगा कसा एक वैभव पळयला, एक कार्यक्रमाच्या पूरक तयारी जाल्ला आसा, कशी तुमक दिसता, एक तुमगेलो एक अनुभव सांगा. नमस्कार. म्हाका दिसता हो जो सार्ध 25 शताब्दी महोत्सव आसा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्सव मठाचो, आणि आमचे जे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज आसा हाणे आमच्या सगळ्या सारस्वत समाजाक एक वैभव प्राप्त करून दिल्ले आसा. आणि वैभव हे आमकां ह्या संपूर्ण महोत्सवाच्या रूपान दिश्टी पडटा. कारण इतलो आमचो समाज एका बरोबर केन्नाच एकठांय आयलो ना. हो आता ह्या 550 वर्साच्या महोत्सवाक लागून आमकां दिश्टी पडून येता, आणि हाचो भयंकर उमेद जाता. कारण हे फक्त आमच्या समाजाकच न्ही, तर आमकां हे गोंयभर जर पळयलें जाल्यार अशें हे आमचे आता दक्षिण अयोध्या म्हण हाका जो सन्मान मेळ्ळा आमकां, हे आमचे म्हळ्यार खरें भाग्य. आणि ह्या येदे व्हडल्या उत्सवाक आमचे सारक्या लक्ष्मी मंदिर ट्रस्टाक समावून घेवन आमकां ह्या नांदी दर्शनाच्या कार्यक्रमाचो आमकां एक भाग करून घेतला. म्हणजे ह्या उत्सवाक फक्त सामाजिकच न्ही, सांस्कृतिकच न्ही, धार्मिकच न्ही, ओवरऑल प्रत्येक विशयाचो विकास जाल्लो आसा. आनीक आमकां एक आतां लोक अशे एक सन्मानान पळोवपाक लागल्यात. जो आमी पयलीं सारस्वत समाज म्हणल्यार अशें आमकां खूब अशें दिसतालें बाकीच्या समाजा भितर, पूण आज एक सारस्वत समाज हाका एक भयंकर मोठे वैभव प्राप्त जाल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद.